हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयज हांव जाला गार्बेज. आयज आमी गोंयान वयता थंय पळयता आमकां गार्बेजूच गार्बेज दिसता. आयज आमच्या गोंयान वयता थंय गार्बेज आसा. आयज बिचांचेर गार्बेज आसा, आयज स्कुलांचे सराउंडींग गार्बेज आसा, आयज देवळांचे सराउंडींग सगळी गार्बेज आसा. कितें आयज आमी ही सगळी गार्बेज केल्लेली आसा. आयज आमी वयता थंय पब्लीक प्लेसीचेर गार्बेज उडयता. हे चिप्स खाता आनी थंय उडयता, हे बियरी पिता आनी बाटले थंय उडयता. आयज काळाची गरज आसा. आमी गोंय नितळ ठेवपाक जाय. आयज गोंय गार्बेज मुक्त करपाक जाय. आमी टुरिझम स्टेट, हे हिरवेगार गोंय पळोवपाक लोक भायरसून येता, फॉरेनांसून येता. आमचे बीची, नितळ बीची पळोवपाक येता, आमचे न्हंय पळोवपाक येता, आमचे दोंगर, रानां, शेतां, आमचे पर्यावरण पळोवपाक येता. आमचे कर्तव्य जाता आमी गोंय निवळ ठेवपाक जाय. आमकां जर पर्यटन जाय जाल्यार आमी गोंय निवळ ठेवपाक जाय. अशी बुरशेपणां आमी करपाक शकना आनी अशी बुरशेपणां कोणाक करपाक दिवंक जायना. आयज म्युनिसिपालिटी डोर टू डोर कलेक्शन करता, तरी पूण आमी गार्बेज हाडटा आनी भायर उडयता. फक्त 60 रुपया वाचोवपाक आमी गोंय बुरशे करता. आमचे बिची बुरशे करता, आमच्या न्हंयनी प्लास्टीक उडयता, न्हंयनी बाटले उडयता. आमी कितें करता? आमी गोंय बुरशे करता. माणकुले गोंय आमचे, पर्यावरणान भरलेले गोंय आमचे, सुंदर गोंय आमचे. आमी म्हणटा सिंगापोर नितळ आसा, जापान नितळ आसा, दुबय नितळ आसा. मागीर आमचो भारत देश नितळ कित्याक ना? तर आमची मानसिकता नितळ ना. आमची मानसिकता बुरशी जाल्लेली आसा. आमची मानसिकता आमी गुटखा खाता, रस्त्यार उडयता, हे बियरी पिता, रस्त्यार उडयता, उदक पिता, बाटले रस्त्यार उडयता, चिप्स खाता, रस्त्यार उडयता. ही बुरशेपणां बंद करा. गोंय नितळ ठेया, भारत देश नितळ ठेया. स्वच्छ भारत अभियानाक साथ दिया. स्वच्छ भारत अभियानाक. आमचे गोंय नितळ ठेयलें जाल्यार पर्यावरण वाडटलें, पर्यावरण वाडलें जाल्यार धंदे वाडटले, धंदे वाडले जाल्यार आमकां पयशे मेळटले. सो एकामेकाक सांगया, एकामेकांगडा उलोवया आनी सांगया एकामेकाक की गोंय आमचें नितळ ठेवया, बुरशेपणां करया नाका. आयज हांव गार्बेज जावन ही तुमकां मेसेज दिता, सगळ्या गोंयकारांक मेसेज दिता. सुदारया, गोंय नितळ ठेवया. देव बरें करूं.